जनगणनेक लागून 2027 न्हय तर डिसेंबर 2026 विधानसभा वेंचणूक जातली। बरे आणि कटिबद्ध प्रतिनिधी वेचून गोय परतून गोय करपा खातीर योग्य लोकांक विधानसभेत धाडपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी विजय सरदेसाय उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। की आबेलतूर आहा ते हेच वर्सा जातलें। ह्या वर्सा जर आबेलतूर जातलें जाल्यार ह्या वर्सा गोंयकारांक एक बरी दिशा आनी बरी बुद्धी येवपाची आनी आसपाची गरज आहा। देव ही बुद्धी दिवंक शकता। आनीक गोंय परतें करपा खातीर आनी गोवा अगेन हो आमचो फोकस आसपा जाय। आज जें गोंयांत चलना हें गोंयचें दिसना, गोंय तें परतें गोंय करपा खातीर थोड्या लोकांक हांगाच्यान घरा धाडचें पडटा। घरा धाडप, बरे लोकांक हाडप, प्रक्रिया जावंक जाय। हें जावपा खातीर खूब वस्तू जावंक जाय। सगळें म्हज्या हातान ना तें, खूब गोश्टी देवाच्याच हातान आहा। आमी सगळ्यांनी आमचो एफर्ट घालूं येता फुडें जावपा खातीर। तें राजयोग तसो जावंक जाय। गोवा फॉरवर्ड पक्षांसून तुम्ही कशें कितें पळयता? फुडें वयताना तुमची वाटचाल कशी कितें आसतली? पण गोवा फॉरवर्ड जर एकटोच गेलो जाल्यार आमचे खातीर BJP येवंक शकता अशेंय जाता। खूब कडेन ते सारांश तसो घेतात, तसो ना घेवपा खातीर आमी स्ट्रॅटेजिकली आमी एकवट भितर करचो पडटलो। कसो करप आमी आतां पळोवया। असेंब्लीचें सेशन आहा